नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव हे पळय रसाळ गरे आसा हे पळय हे रसाळ गरे आसा पळय तेची भिकणां अशी काडपाची म्हणजे सीड्स अशी काडपाची आनी हे आसा पळय पल्प हो मिक्सरार वांटून घेवपाचो असो न्ही सगळ्या गऱ्यांचो हांव काडटा आनी मिक्सरार वांटून घेता आनी हेचे न्ही बऱ्या पैकी धोणस फणसाचे धोणस नाजर थोडो लोक म्हणटा तेका फणसाची भाकरी केली म्हणटा ती हांव तुमकां धोणस करून दाखयतां। तेका लागून साहित्य कितें जाय तर वेलची आसा, तूप इल्लेशें लागतलें, हे आसा शेंगदाणे भाजलेले आनी हे आसा बदाम आनी बदाम बी न्ही आपल्याक जाय जर घेवचे आसा जर घाला, काजू बियो आसा जर घाला। ही आसा सोय, हे गोड, हे आसा सुरय तांदूळ, हो एक पेलो सुरय तांदूळ घेतले आनी एक पेलो न्ही सोजेचो पळय रवो घेतलो। आतां हे तांदूळ आसा पळय ते कितें करता पयलीं मातशें कायलेन धरून भाजता, तेल घालप तूप घालप बी ना बेश्टेच भाजता। हे आतां हांवें कायल दवरून हे पळय तांदूळ घातल्या कायलेन आनी मातशें कलर चड चेंज करूंक न दिल्यार जाता पूण मातशें तें गरम जायसर भाजपाचें आनी अशें भाजलें की ना भाकरी आमी करतली आतां पळय धोणस तेका बरो वास येता आनी टेस्टीक बरें लागता। हे पळया कलर चेंज जालो पळयलें आनी मातशें फुल्लेले भशेन जालें। आतां हांवें गॅस तो बंद केला आनी काडटा निवयता आनी हेजो रवो करता मिक्सरार। हो आतां गऱ्यांचो पल्प केलो हांवें मिक्सरार ग्रायंड केलो म्हणजे वांटून तेजे हे पळय बरो हे केला पयले हे पळय असो जावंक जाय तो आनी हे आसता सुरय तांदूळ आसा पळय तेजो हांव रवो करता आसतना ही वेलची भितर घालता म्हणजे ती काणी सेपरेट आमकां हे करपाची पडची ना, बारीक करची पडची ना, हितूनच करता। आनी हो रवो आसा पळय तो एक चमचो तूप घालून भाजप मातसो। हो रवो आसा तो पळय असो करप, कायलेन एक चमचो तूप घातला आनी आतां हो रवो घालुया आनी मातसो भाजुया। आतां हो रवो जालो न्ही, आतां भितर हे पळय तांदळाचें पीठ घालुया आनी भितर जर आनीक जाय पडले जर घालपाचें। आतां हो रवो भाजून जाल्या उपरांत तांदळाचें पीठ घालपाचें आनी आतां भितर हे पळय एक पेलो, 2 पेले, 3 पेले घातले उदक गरम आनी आतां हे धवळीत रावपाचें, गाठी करूंक दिवप ना।
आनी बारीकूच गॅसीर दवरला. आतां कितें करपाचें, भितर गोड आनी सोय घालपाची. गोड सोय घातली, ड्राय फ्रुट्स घालपाचे. आनी हो पल्प घालपाचो गऱ्याचो, तो घालता. आतां हातून सगळे घातले, गऱ्याचे हे सुद्दां घातले. आतां भितर मीठ घालुया. मीठ हांवें सांगूंक नसलें, विसरलें मीठ घालपाचें. आनी आतां हे दवळपाचें आनी सारकें पळोवपाचें. आनी जायत पडल्यार एक पेलो उदक घालपाचें, नाजाल्यार घालपाचें ना. आतां हांव सांगता तुमकां पळोवन. आतां हे सगळें मिक्स केलें. आतां ही हळद आसा पळय ती ऑप्शनल, कोणाक जाय जर घालपाची, नाजाल्यार न घातल्यार जाता. हांव इल्लीशी घालता. आतां हेका न्ही सारकें अर्दे वर जालें आनी पळोवपाक जाय. अशें जालें की ना, हांवें कितें केल्लें, मदींच न्हय असो होल कसो केल्लो आनी तोच पेलो न्ही आनी इल्लेशें पाव पेलो उदक हांगा घातलेलें. आनी कित्याक जाणा मातशें तें शिजूंक जाय न्ही म्हणून, मातशें म्हाका कमी कशें उदक दिसलें म्हणून. आनी आतां हे पळय अर्दे वर बारीक गॅसीर हांवें तेका धवळून धवळून दवरलें. मदीं मदीं धवळप, नाजाल्यार तें सकयल लागता, लागूंक दिवप ना. आनी आतां न्ही पळोवपाचें चमच्यान घेवन आपूण खावन पळोवपाचें. आतां हें शिजलां. रवो भितर आसता पळय गंवाचो बीन, तो सारको शिजला. आतां हें पळय इतलें दाट जालें न्ही. आतां शिजपाचें काम तेणी केलें, आतां सुकपाचें काम करपाचें. म्हणजे आतां हें आमी दुसऱ्या तोपान काडुया. अशें जावपाक जाय तें. आनी रवो शिजला की ना तें पळोवपाचें, नाजाल्यार एक एकदां रवो शिजना, गडबडी बीन करूंक जायना. हें पळय. आतां न्ही हो तोप घेतलेलो हांवें आनी तोपान पोना एक चमचो हे पळय तूप घातलें आनी ते तोपाक सय भोंवतणी लायलें. आनी तातूंत पळय हो घातलो, सगळें केल्लो शिरो तो आतां रवो सारको धणसाचो. आनी आतां न्ही वयर परत अर्दो चमचो तूप घालून सारकें अशें बसयलें. आतां कितें करप, वयर तुमगेर जर केळीचो खोलो आसा, जर केळीचें पान अशें घालप. केळीचें ना, म्हाजे कडेन पळय धाकटें अशें हळडीचें आसा एका वाजान जाल्लें, तें न्ही हांव हे पळय अशें घालतां. आनी समजा तुमच्या कडेन दोनूय ना, जर नसल्यारूय जाता, धापून गच्च हे पळया तव्यार अशें दवरपाचें. तवो हांवें तापयला. आतां हो तोप काडून हांव तव्यार दवरता आनी धापून दवरता पळय असो. घातली सारकी. आनी आतां हे अर्दे वर अशेंच आसूं न्ही. आतां फक्त तेका धापूया आनी दवरुया बारीक गॅसीरूच. हे पळया बरें जालें आनी गॅस हे पळय बंद निकतो केलो. आतां एका अर्दे वरा वयर जावन गेले. 30 मिनटां सांगलेली, म्हटल्यार 35-40 मिनटां सुमार जावंक दिली. आनी आतां गॅस बंद केलो आनी मागीर आतां हें निवलें की ना रेडी टू सर्व करुया. हे पळया कितलें सुंदर जालें पळया. आनी आतां हांवें कटूय केला थंड जालें म्हणून. आनी अशेंच न्ही दोणास तुमी तुमच्या घरा मुद्दाम करून पळया, बरें रुचीक जाता तें. तशेंच म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. हे पळया कुडको काडून दवरला. अशें धाकटें सुद्दां स्लायस केल्यार जाता. आनी आतां तुमगेर जर उरलें खावन, जर ते पिड्ड्यार जायना, तशेंच फ्रिजान दवरून न्ही दुसरे दीस तेजे बारीक स्लायसीस करून न्ही तूप मातशें घालून तव्यार भाजून जर परत खायत न्ही आनीक रुचीक लागता बरी. तेका लागून तुमी हे मुद्दाम अशी भाकरी करून पळया. ही दोणास हे थोडो लोक हेका गोडाची भाकरी म्हणटा, थोडो लोक दोणास म्हणटा, खूब नांवां आसा. थोडे लोक गऱ्याची भाकरी म्हणटा अशी. तेन्ना अशी तुमी करून खायातूच मुद्दाम.
त्याचबरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल वाजय, कॉमेंट्स करा, सबस्क्राईब मातशें यादीन करा आनी तुमचो टायम आतां काडून तुमी म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही, ताका लागून हांव तुमकां मना पासून सांगता, खरें तुमचें देव बरें करूं.